पंचायत वेंचणुको 3 म्हयने फुडें व्हरपाचो प्रस्ताव जो मुखेलमंत्र्यान वेंचणूक आयोगा सामकार मांडला ताका आमी येवकार दितात. मात 3 म्हयन्यां भितर ओबीसीची प्रक्रिया पुराय जावपाक जाय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयला. फुडें वयचे आनी फुडें पावसान जर घेतले जातले कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? सी आमी पयलेच मागलेले की प्रॉपर प्रोसेस फॉलो जावचो. सुप्रीम कोर्ट जी ऑर्डर जी आहा आनी तेणे जे आपल्या ऑर्डरीन बरयल्लें आहा की जो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आहा तो स्टॉप करूंक जायना. जो प्रोसेस स्टार्ट जावंक ना तितून जी प्रोसेस फॉलो करूंक जाय की जे ट्रिपल एक हें आहा प्रक्रिया तेंची की टेस्ट वो जो इलेक्शन कमिशनाक ज्या दिसा हें मेळतलें ओबीसीचो कंप्लीट डेटा ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा 186 पंचायतीचो डेटा मेळतलो आनी त्यो ट्रिपल टेस्टान क्लियर जातलो. ओबीसी कमिशन जेन्ना हो डेटा दितले इलेक्शन कमिशनाक तेन्ना तेणी फायनलायज करूंक जाता की हे वॉर्ड ओबीसी. आतां ह्या पयलीं म्हाका दिसता एवरी इलेक्शनाक कितलेशेच लोक हायकोर्टान वयतात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वयतात आनी स्टे हाडटात की हो वॉर्ड सारको सरकारान दिवंक ना म्हणून. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हो वॉर्ड रॉंग रिजर्वेशन केला. हो जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत रेकमेंड करताले इलेक्शन कमिशनाक की हो रॉंग जाताले. सो ओबीसी स्टेट ओबीसी कॉर्पोरेशन और ओबीसी कमिशन जे डेटा दितली कलेक्ट करून स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो डेटा सारको जावचो म्हणून ट्रान्सपेरन्सी आसची म्हणून जे 3 म्हयने फुडें व्हरता आमी तेका वेलकम करता. वी आर नॉट ओपोजींग दीस, बट लेट द प्रोसेस बी व्हेरी ट्रान्सपेरंट. लेट द प्रोसेस बी कंप्लिटेड विदीन 3 months. फुडें वचोंक जायना तो बिकॉज देर इज नो प्रोसेस ऑफ पोस्टपोनिंग एन इलेक्शन. दिस इज अ व्हेरी रेअर केस बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. ते आमचे कडेन रेडी ना डेटा इज आनी सीएमानूय मान्य केला की आमचे कडेन डेटा रेडी ना की ही हॅज रेकमेंडेड स्टेट इलेक्शन कमिशन टू पोस्टपोन द इलेक्शन. इट्स अ रेकमेंडेशन. It has to be accepted or not accepted by the state election commission. आणि म्हाका दिसता तो एक्सेप्ट करतलो इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ओबीसी पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. 27% जे रिजर्वेशन आहा जे मान्य केल्ले आहा लोकसभान आनी प्रत्येक असेंब्लीन हे लोकांक आमी दिवपाक जाय आनी हेचेर अन्याय जावंक पारना हे आमचे विचार आसा. तुम्ही वेलकम करता हे डिसिजन? डिसिजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर रेकमेंडिंग इट्स स्टील नॉट फायनलाइज. Now it is with the state election commission to finalize and start the process. It's not that you just say yes and then so महिने झाले प्रोसेसच जायना. 3 महिन्या भितर हे ओबीसी कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाय डेटा. तुम्ही स्टेट कमिशनर दितले, तुम्ही सांगतले एडमिनिस्ट्रेटर आदी केल्ले आहा तशे की अशें न्हू की करूंक ना. न्ही पूण सरपंच ताचे की सेक्रेटरी किंवा आनी हितून म्हाजे हिसपान एक्झिस्टिंग सरपंच जो आहा आनी सेक्रेटरी हेणी दोगांयनी मेळोन करूंक जाय न्हू. ते सगळो पावर सरपंचाक आसचो ना कित्याक तेजे हो टर्म सोंपता. सो वेदर इट इज सेक्रेटरी, वेदर इट इज BDO अँड अलॉंग विथ द सरपंच दवरूंक जाता. गव्हर्मेंटान ते कितें तरी एक ऑर्डर काडची.